देवान आपल्या एकल्याच पुताक दिलो. बाबडीनो आयचो विशय हो आनी ह्या आयताराक जेन्ना आमी भोव पवित्र त्रित्वेची परब मनयता तेन्ना हें दिवप आनी घेवप आमच्यान मनशाळे नदरेनूय समजूंक जाता आनी देवीक नदरेनूय आमी तें अणभवूंक जाता. देवीक अणभव देवान आपल्या एकल्याच पुताक आमचे पासत दिलो आनी खुर्सार मरो पासून ताणें आमचो मोग केलो. मनशाळे नदरेन आमचे मुखार घडये आमच्यान जायते असले एग्जाम्पल्स घेवपाक जाता, जायत्यो देखी आसात. दर्या देखीक आमचे सैनीक जे आमचे बॉर्डरीचेर भारताचे शिमेचेर आमची शीम राखूंक आनी आमचो देश राखूंक सदांच झुजत आसतात. तांतले जायते जाण हे शिमेरूच एके भशेन मरून वेतात ह्या झुजान आनी ते मेल्या उपरांत आमी तांकां म्हणटा ते मारतीर. असलोच एक बापूय जो फौजेंत आसलो पयलो आनी ताचो पूत हे बॉर्डरीचेर शहीद जालो, तो ताची मॅडल जी सरकार ताका दिता ती घेवपाक गेल्लो तेन्ना म्हणटा हांवूय फौजेंत आसलो, हांवूय झुजलो आनी म्हजो पूत जेन्ना आपुणूय शीम राखपाक भरती जावंक वेतालो तेन्ना ताका आमी खुशालकायेन धाडलो. आयज म्हजो पूत सोंपला देखून एक बापूय कसो हांव दुखी जाता, पूण म्हजो पूत देसा पासत सोंपला, देसा पासत शहीद जाला, मारतीर जाला देखून हांव एक भारती बापूय कसो खुशाल जाता. हांवें म्हज्या पुताक देसा पासत दिलो. भाव भयणीनो, जायते फावटी हे पूत आनी धुवो जांकां आमी म्हणटा ते आपल्या आवय बापायचे एकलेच पूत, एकलीच धूव. एके वाटेन पुताक जेन्ना दिला तेन्ना परतून कितें घेतलें म्हण दिवंक ना. दुसरे वाटेन जरी तर आमी येयत जाल्यार आमचे पाद्री माद्री आसा तांचेर एक नदर मारुया, तांच्या आवय बापायचेर नदर मारुया. जायते फावटी ह्या आवय बापायक आपलो आसरो कसो ना जाणटेपणार, तरी आसतना आपल्या पुतांक धुवांक जावं पाद्री जावंक जावं माद्री जावंक धाडलेले आसात. आनीक एक फावटी जायते फावटी हे पूत आनी धुवो फकत एकलोच पूत, एकलीच धूव जाल्यार असल्याय वेळार ही आवय बापूय जी पाद्री माद्रीची आसात, भोव करून जे एक पूत आनी एकूच धूव बीन आसात, ती आपलो पूत आपली धूव देवाक दिता, परजे पासत दिता. जो आयचो विशय आसा तो आमच्यान समजूंक जाता. आपल्या एकल्याच पुताक दिलो आनी असल्या आवय बापायक जावं आपल्या पुतांक फौजेन धाडून ते मारतीर जाल्यार तसल्यांच्या आवय बापायक वो पाद्री माद्री आसात तांच्या आवय बापायक तुमी मेळ्ळीं आनी तांचें जिवीत तुमी बाराबर अणभवलें जाल्यार हाचो अर्थ आनीक अदीक बरे भाशेन समजतलो. आयज भाव भयणीनो, आमी देवाच्या उतरान आयकता बाप पुत्र पवित्र आत्मो, ही पवित्र त्रित्वी हाचेर आमी दोतोन घडये जायते फावटी शिकल्या आनी आजून शिकता, हेच्या मुखारूय शिकतल्या. पूण ताका आमच्यान एक लॉजिकल आन्सर कसो दिवंक जायना. कित्याक बाप पुत्र पवित्र आत्मो ते एक जण एक देव, हो एक गूट, अ मिस्ट्री. आनी गूट जो आसा, एक मिस्ट्री जी आसा ती आमच्यान लॉजिकली समजूंक जायना. हाचे विशीं आमी जायते फावटी म्हणलां. पूण आमच्यान कितें करूंक जाता, हे मिस्ट्री उदेशी वो ह्या गुटा विशीं आमच्यान फकत तो अणभवूंक जाता. अणभवूंक जाता आमच्या खासगी जिवितान, अणभवूंक जाता आमच्या गोराब्यान, आमच्या समुदायान. एके वाटेन तुजेच सवें, आमच्या जण एकल्या सवें पवित्र त्रित्वी आसा. बाप पुत्र आनी पवित्र आत्मो आमचे भितर जी येता. देखून भाग्यून पावलो आमकां उगडास करता, तुजी कूड एक मंदीर, देवाचें पवित्र मंदीर, पवित्र आत्म्याचें मंदीर. आनी पवित्र आत्मो आमचे भितर आसा म्हणटा तेन्ना बाप आनी पुत्र आमचे भितर आसा. जाल्यार हो गूट भाव भयणीनो, ताचो अर्थ बरे भाशेन दिवपाक घडये जायना. आनी कितलेय एग्जाम्पल्स आमी घेतले, कितल्योय देखी आमी घेतल्यो जाल्यार ताची समजणी आमकां मेळची ना. ह्या पासत ह्या गुटाची समजणीनूय पूण अणभव भोव गरजेचो. आयच्या पयल्या वाचपान आमी सुटकेच्या पुस्तकांतलें आयकलां आनी मोइजेस आपणाचे वतीन आनी आपले परजेचे वतीन देवा लागीं उलयता.
एके वाटेन आसा देव, दुसरे वाटेन आसा पोरजा जी इजिप्त देशांतली भायर काडून सुटका तांकां दिवन हाडलोली, आनी आसा मोइजेस. जेन्ना देवान ही इज्रायल पोरजा घडली तांचो सारको इतिहास अब्रामा लागीं तावन सुरू जाता. पयलीं देवान जेन्ना आख्खो संवसार रचलेलो, मनशाक रचलेलो, आनी मागीर मनीसकूड वाडटा. पूण जेन्ना अब्रामा लागीं पावलो तेन्ना देवान खेरीत अब्रामाक भायर काडलो आनी म्हणलें, चल उठ, तुजो देश सोड आनी हांव दाखयता थंयसर वच आनी हांव तुजी एक व्हड पोरजा करतलो. आनी जें कितें भासावणी देवान अब्रामाक केल्ली ती ताणें पाळली. आनी ही भासावणी मुखार वेता 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 अब्रामाचे संस्थींतल्यान आयलोलो जुजे, जाच्या भावांनी ताका इजिप्तकारांक विकलो. कित्याक तांचे मदें ही नाटकाय उपरासली, कित्याक बापूय ताका चड बरो करता. पूण तो पूत जो विकलोलो तो इजिप्ताक वचून व्हड जालो. देवान ताका व्हड केलो आनी देवान ताका कारबारी केलो आख्ख्या इजिप्ताचे ट्रेजर्स जे आसात ताचो. आनी जेन्ना दुकोड पडलो इज्रायल परजेचेर, बो करून आतां हे भाव जाकोबाचे पूत तांचेर जेन्ना दुकोड पडलो तेन्ना तोच पूत जाका वायटान तांणी इजिप्ताक धाडलेलो तोच तांच्या बऱ्याक पावलो. आनी त्या उपरांत ल्हवू ल्हवू ते इजिप्ताक वचून हे गुलामपणान भितर सरले. गुलामपणान भितर सरल्या उपरांत देवान परतून मोइजेसाक उपजयलो आनी मोइजेस आनी ताचो भाव हांकां वापरून हे परजेक गुलामपणांतली भायर काडली. आनी देव तांचे बरोबर आसा हें आश्वासन तांकां परतून परतून दिलें. तांचें सगळें जायतें वायट घडटालें, जायतें कश्टवताली ही परजा, पूण सगळे पावटी देव तांकां दाखयतालो की हांव तुमचे बरोबर आसां. बाप, पुत्र, पवित्र आत्मो जरी तर तांचे बरोबर आसा जाल्यार मोइजेस आनी ताची परजा बरे भाशेन जियोवपाक देवान 10 मानामेन दिले. आनी तो 10 मानामेन घेवंक जेन्ना त्या दोंगरार गेल्लो, देवा लागीं ताची भेट जाली. देवाक पळयता तो कोणूच जिवो उरो ना अशें म्हूण समजताले. तसल्या वेळार मोइजेसाक येवपाक परतून देवून परजेशी येवपाक उशीर जालो देखून हे परजेन आपणाचो दुसरो देव केलो, बैल केलो भांगार पडोवन. ताचोच भाव आरोन आसलो, याज्ञीक आसलो, ताका तांणी फोर्सार केलो आनी हो बैल केलो. परजा परतून पातकान पडली. आनी असल्या वेळार हें आयचें पयलें वाचप आमी आयकता. मोइजेस देवा लागीं बोगसणें मागता आपणाच्या नांवान आनी परजेच्या नांवान. कित्याक ही परजा चुकल्या, ही परजा ओसूक परतून परतून त्याच वायटान पडटा. जरूय देव तांकां भायर काडटा, परतून तातूंत पडटा. आनी ही आमची असोकताय, मनशाडी असोकताय, ही असोकतायेंतली आमकां निवार, ही असोकतायेंतली आमकां सांबाळ म्हूण देवाक लागीं तो मागणें करता. भाव भयणीनो, आमी परजा कशी कितले पावटी चुकता, आमी फामिलीचे वांगडी कशे कितले पावटी चुकता एकामेकाचे. आमी आमच्या खासगी जिवितान जरूय जायते पावटी निर्णय घेता, आयज तावन हें वायट करचो ना, आयज तावन ह्या वायटान पडचो ना. तरी आसतना परतून नाका आसतनाय आमी त्याच पातकान आनी तेच असोकतायेक जायते पावटी सांपडटा. थोडी पावटी आमकां आमचीच वीट येता, थोडी पावटी आमकां दुसऱ्यांची वीट येता. पूण ह्या सगळ्यान देव खंय आसा? देव आमचे मदें आनी आमचे भितर रावन आमकां पवित्र आत्म्याची प्रेरणा दीत रावता, इन्स्पिरेशन दीत रावता. भितरल्यान तावन आमचे लागीं उलयत रावता. भायल्यान तावन देवाच्या उतरांतल्यान, सेरमांवांतल्यान, आमच्या वडिलांच्या आदेशांतल्यान आमचे लागीं उलयत रावता, आमकां सांगत रावता. तर हें सगळें घडटा आसतना आमकां बागेवन पावलू खेरीत भाशेन उगडास करता. आनी बागेवन पावलूची आयच्या ह्या दुसऱ्या वाचपान कोरिंतकारांक बरयलेली दुसरे चिठींतलीं उतरां जीं आमी आयकल्यान तीं दर मिसाचे सुरवातेक आमी आयकता. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवें सदां आसूं. ह्या उतरांनी आमची मिसाची भेट सदां सुरू जाता. म्हणटूच देव आपणाचो मोग आमकां दिता आनी ह्या मोगान देवान आमकां रचल्यान देव बाप रोचनार अशें आमी म्हणटा. जेजूची कृपा जाल्यार जेजू किरीत भाशेन देवान आपलो पूत आमचे पासत दिलो, तो आमकां पातकांतलीं सोडूंक आयच्या शुभ वर्तमानान आमी आयकलां. जुवांवाच्या शुभ वर्तमानान देवान संवसाराचो इतलो मोग केलो. ह्या रोचनार बापान
संवसाराचो म्हणजे आमचो हे पोरजेचो विचून काडलेले पोरजेचो इतलो मोग केलो की आपल्या एकल्याच पुताक ताणें आमचे पासत दिलो. खरेपणी हो पूत मुनसुबीदारूय जज तो जें कितें आमी वायट केलां तें ताच्यान ताची मुनसुबी करूंक जाता, ताका पदवी दिल्ली आसा. जज कसो आमची मुनसुबी करता आसतना आमकां खास्तूय लावपाक जाता, कित्याक आमच्या पातकांक खास्त फावो आनी पातकाची खास्त भोव करून आमी जांकां म्हणटा मॉर्टल सिन्स, मॉर्टल म्हणल्यार मरण फावो तसलें पातक, जाल्यार आमच्या पातकांक फायनली व्हडली खास्त फावो तें म्हणल्यार मरण. जाल्यार आमच्या चुकींक लागून आमकां मुनसुबीदार येवन ही खास्त लावचे बगर खास्त लावचे बदलेक तो आमकां जिवीत दिवंक बापान ताका धाडला. हें आमकां आयच्या शुभ वर्तमानान भाव भयणीनो सिद्ध जाता. आनी हो पूत जो आमचे पासत आयला तो आमकां ह्या पातकांतलो आनी ह्या पातकांची खास्त मरण जें आसा त्या मरणांतलो निवारूंक आनी सासणीक जिविताक पावोवंक आयला. आनी होच पूत भाव भयणीनो जो आमचे पासत दिला तो जरी तर आमी घेतले ताचो अणभव आमी घेवपाक गरज. मनान आमी कितलेंय चिंतल्यार घडये समजोवपाचें ना, लॉजिकल आन्सर्स आमकां घडये थंयसर मेळपाचें ना. आनी लॉजिकल आन्सर घडये आमकां थंयसर तितले गरजेचें न्हू, कित्याक आमी एग्जाम आन्सर करपाक वचना, पूण आमचें जिवीत जिवंक वेता, आमी आमचो अणभव जिवंक वेता. देखून पवित्र आत्मो आमकां दिल्लो आसा आमचें जिवीत कशे भाशेन चलोवचें. ही समजणी जी आमकां जायते फावटी मनशाळी नदरेन मेळना ती समजणी कशी घेवची. ही जाणवाय जी देवीक जाणवाय जी आसा ती आमकां ह्या पुस्तकांचेर मेळना, वो ह्या संवसारान कितले व्हडले बुदवंत मनीस आसात तांचे कडले मेळना. ही जाणवाय आमच्या जिवितान पवित्र आत्म्याच्या देण्यान येता. आनी ह्या पासत पवित्र आत्मो आमकां सुचयता, पवित्र आत्मो आमकां फुडें व्हरता. आनी देखून आमी आयच्या प्राचीत रितीन म्हणलां तुजी सुचोवणी आनी प्रेरणा आमी भेऱ्या कानार घेतल्या, बेरी जाल्या हे सुचोवणेक आनी आमी पातकान पडल्या. तर भोव पवित्र त्रित्वेंतली जेन्ना आमी भायर सरता म्हणजे भोव पवित्र त्रित्वेच्या जिवितांतली भायर सरता तेन्ना आमी पातकाक सांपडटा, तेन्ना आमी सांडटा, तेन्ना आमकां आमचीच वीट येता, तेन्ना आमकां दुसऱ्यांचीय वीट येता. तर आयज ही परब मनयता आसतना भाव भयणीनो देवान आमचो मोग केला म्हूण ओळखून घेवया. देवान आमच्या मोगा खातीर आपल्या एकल्याच पुताक दिला हें ओळखून घेवया, मानून घेवया, देवाक आर्गां दिवया. जे भाशेन आमचे सैनिकांचे बापूय, याज्ञिकांचे बापूय, माद्रींचे बापूय आनी आवय आनीक तशेंच दुसरीं जायतीं जांकां परजेचे सेवे पासत आवय बापायन दिल्लीं आसात तांकां एक फावटी धाडल्या उपरांत ती तांकां जायते फावटी मेळनात, परतून घरा पावनात. असल्या आवय बापायंक जी उमळशीक जाता, तांचो उगडास येता, तांची गरज पडटा. जायते फावटी आमच्या याज्ञिकांक परतून येवचें पडटात. भोव करून जे मिसावांच्या गांवांनी आसात आपल्या आवय बापायंक सांगात दिवपाक, जे भाशेन आमचो पात करूय जरी तो बिहार हांगासर वावुरतालो आपल्या आवय बापाय पासत आपले भयणी पासत ताका परतून येवचो पडलो तांची सेवा करची पासत, कित्याक पूत गरजेचो. आनी तरी आसतना त्याच आवय बापायन हो पूत दुसऱ्यांचे सेवे पासत आनी पवित्र सभेचे सेवे पासत दिला. तर हो अणभव भाव भयणीनो आमी घेवन भोव पवित्र त्रित्वेच्या जिवितान जरी तर भितर सरतल्या जाल्यार पयले सुवातेर आमकां ही खुशी आसूंक जाय, मानून घेवंक जाय ओय हांव पवित्र त्रित्वेचो आनी पवित्र त्रित्वी म्हजे भितर आसा, बाप पुत्र पवित्र आत्मा म्हजे सवे आसा. देखून म्हाका मिसांव दिला. आमकां जण एकल्याक आमचें खाशेलें आपोवणें आसा आनी खाशेलें मिसांव आसा. एक याज्ञीक कसो म्हाका म्हजें खाशेलें आपोवणें आसा देवाचें, म्हाका म्हजें खाशेलें मिसांव आसा परजे सवें करपाचें. तुमकांय सगल्यांक एक खाशेलें आपोवणें आसा देवा बापाचें आनी तुमकांय सगल्यांक हें खाशेलें मिसांव आसा तुमच्या जिवितान तुमी साकार करपाचें. जाल्यार असल्या वेळार हें आमचें आपोवणें आनी मिसांव जरूय खाशेलें तें सगलें भाराबर जावपाक जाय, एकसारान जावपाक जाय. ह्या पासत हेच्या दुसऱ्या वाचपान भाग्योन पावलू हो आदेश दिता ह्या कोरिंतकारांक, एका मनाचीं जायात, एका काळजाचीं जायात, एका मनान आनी एका काळजान तुमी एकामेका सवें प्रितीन आनी शांतीन जियेयात. तेन्नाच हो प्रितीचो आनी शांतीचो देव तुमचे सवें आसतलो.
आनी हो देव तुमचे सवें आसूं हें म्हणून हें आयचें वाचप सोंपलां. तर भाव भयणीनो, आमी कितेंय करूं, आमी कोणूय आसूं, आमचे लागीं कितलेंय आसूं वा कितलेंय आमकां उणें आसूं, बाप, पुत्र, पवित्र आत्मो, त्रिएक देव, हो देव आमचे बराबर आसा. ह्याच देवान आमकां रचल्यांत, होच देव आमकां सांबाळटा, होच देव आमकां फुडें व्हरता. तर हें पृथ्वेचें जिवीत, पवित्र त्रित्वेचें जिवीत आमचे मदें आमी खरें करुया. एकचारान जिवया, जे भाशेन आतां सिनड जावपाचो आसा तो आमकां कितें भाशेन उलो मारता. एकचारान सहभागिलीपणान आमी आमचें मिसांव जिवं, म्हणजे आमचें आपोवणें आनी मिसांव आमी म्हणलां तशें जरूय तें खाशेलें, सगल्यांचें मिसांव आनी सगल्यांचें आपोवणें एकचारान जरी तर मुखार व्हेलें आनी सहभागिलीपणान आमी वावुरलीं. सहभागिलीपणान वावरप म्हणल्यार इन सॉलिडॅरिटी. आनी सहभागिलीपणान वावुरता आसतना आमचें खाशेलेपण जें आसा, आमचें अस्तित्व जें आसा तें आमी भायर उडोवपाक नाका, पूण तेंच घेवन आमी बाराबर मेळून हें आमचें क्रिस्ती मिसांव ह्या संवसारांत फुडें व्हरूंक जाय. आनी तेन्नाच जेजून म्हणलां ते भाशेन, जरी तर तुमी म्हाका उबारून दवरशात जाल्यार हो आख्खो संवसार हांव म्हजेशी ओडून हाडटलों. आमकां जेजू मेळ्ळा, आमकां बाप मेळ्ळा, आमकां पवित्र आत्मो मेळ्ळा. ही जबाबदारी आमची जेजूक उखलून दवरपाची, बाप, पुत्र, पवित्र आत्म्याक उखलून दवरपाची आनी आख्खो संवसार देवाशी हाडपाची. हीच कृपा आमकां दी म्हूण ह्या पवित्र संस्कारान आमकां कृपा मागुया.